लव जिहादा खातीर गोंयांत सुद्धा जे हत्या जातात, चेडवांची आबरू लुटले वतात त्याच्या बद्दल उलय. स्कुलान कॉलेजींनी ज्या जाग्यार तुझे बूक, तुझ्या नावाचे बूक दवरले वता पळय न्ही, थंय सुद्धा जे जे चलता पळय अपप्रचार त्याच्या बद्दल उलय. तू कितें काय म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नावाचो उपयोग करता. तुका प्रमोद सावंताचेर कितें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून नाव घेवन उलय आशिल्लो. तुका फ्रीडम ऑफ स्पीच फक्त हांगाच जाय. तेच्या पोर्तुगाला वचून ती फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा जाल्यार पयलीं पळय. तो 80-85 वर्सांचो जाणटेलो ताका घरा येवन तशें गाडयो काडटा. शिवाजीने शिकयला पळयतना हांव असो पळयता की उदय बाबाचेर ज्या तरेन हांगा झुंडशाही केली, हांव ताका झुंडशाही म्हणटा. तें मागीर नांव कोणालें उरूं कितें नांव आसा म्हणटा, नांव लेबल खंयचें लावपाक. कसलो जाती धर्माचो भेदभाव करनासतना समतेचो पुरस्कार करपी शिवाजी महाराज, तितलोच समतेचो पुरस्कार करपी उदय बाब. 10 वर्सां येवन 9-10 येवन अशें करून कोणाकी धमकी दिवप किंवा बरोबर न्ही. खूब अनफॉर्च्युनेट. एक म्हणजे रातची 10 वर्सां येवन 9-10 येवन अशें करून कोणाकी धमकी दिवप किंवा बरोबर न्ही. आनी पेपरांत तरी आयले ते वाचून म्हाका दिशिल्लें की आयले आनी शांततेन गेले, मागीर आतां आयकले त्या भशेन मस्ती करून गेल्यात, गाळी मारून बी गेल्यात. व्हेरी सॅड. म्हणजे अशी जावपाकच जायना. तुमकां जर तुमचं मत तागे मान्य ना, तुमच्या मतांनी तुमची ताजो खुलासो करात. खंयचें मत उदय बाबान चुकीचें सांगलां. उदय बाबान प्रत्येक आपली गजाल मांडटना मुद्दे सुद्दां मांडल्या आनी ह्या मुद्दो अमके अमके कडेन बरयला, अभ्यास करून सांगला. आपले मनाक आयली म्हूण कांय बरोवंक ना. हाजो देशेत जावपाकच जाय. आनी हे अशे तरेच्यो घडणुको जर वाडत रावल्यो ते गोंयांत आनी गोंयचे जे फॅब्रीक आसा, सोशल फॅब्रीक, ताका हे डेंजरस. गव्हर्मेंट रिएक्ट जायना, ताका लागून एक हुस्को दिसता की खऱ्यांनीच गव्हर्मेंट ताजे बरोबर आसा काय कितें, तांकां निर्भय दिला काय कितें, असो एक हुस्को जाता. असो हुस्को लोकांक मनांत येवपाक जायना. हाजी संकल्पना मांडपी आनी ती प्रत्यक्षांत हाडपी छत्रपती शिवाजी महाराज वो हांव धरून आमकां सगळ्या गोंयकारांक जितलो वंदनीय तितलोच स्वराज्य. गोंय हें स्वताचें राज्य जावचें, तें आनी खंय वचचें न्हय, हें प्रत्यक्षांत हाडपी उदय बाब आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजा इतलोच वंदनीय. उलट हांव अशें म्हणन की छत्रपती शिवाजी महाराजाची स्वराज्याची संकल्पना जी आसा ती संकल्पना मुखार व्हरपी हे उदय बाबा सारके, म्हणून आमकां उदय बाब वंदनीय आसा. ह्या गजाली लागून काल हांगा जे लोक आयले आनी स्वताक शिवसमर्थक म्हणून बी म्हणले, तांचें एक उतर म्हाका खूब खटकलें. ते म्हणजे शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो तुका कसलोच हक्क ना. उलट हांव म्हणन की शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो पयलो हक्क जर कोणाक आसत जाल्यार तो उदय बाब भेंब्रेक आसा. कारण शिवाजी महाराजाची स्वराज्य आनी हांगा उदय बाब जे स्वराज्या खातीर झगडला ताका लागून आमी हांगा आसात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आसात. इतलेंच न्हय, शिवाजी महाराजां भितर जे तरेचे गुण आशिल्ले ते सगळे आमी आज उदय बाबा कडेन त्या नदरेंतल्यान पळयतात. जितलो संयमी शिवाजी महाराज तितलोच संयमी उदय बाब. जितलो समतेचो पुरस्कार करपी शिवाजी महाराज, समतेचो कसलो जाती धर्माचो भेदभाव करनासतना समतेचो पुरस्कार करपी शिवाजी महाराज, तितलोच समतेचो पुरस्कार करपी उदय बाब. पळयतना हांव अशें पळयता की उदय बाबाचेर ज्या तरेन हांगा झुंडशाही केली, हांव ताका झुंडशाही म्हणटा. तें मागीर नांव कोणालें उरूं कितें नांव आसा म्हणटा प्रश्न, नांव लेबल खंयचें लावपाक. त्या झुंडशाहीक म्हाका अशें दिसपाक लागला की सरकार पुरस्कृत आहा म्हूण चड भंय ना. कित्याक जर सरकार जर अशी झुंडशाहीक प्रोत्साहन दिवपाक लागलो आनी सरकार जर झुंडशाहीचेर एक्शन घेना, अदरवायज सरकार नाका आशिल्ले कडेन रोखडेच FIR रजिस्टर करता. आज खरें म्हणजे सरकारान सो मोठो FIR रजिस्टर जावपाक आशिल्लो की एकट्याल्या कोणाल्या घरांक येवं. ट्रेसपास, एक्चुअली ह्या गेटींतल्यान भितर येता तो ट्रेसपास जालो, तो बेकायदेशीर. दुसरो तो बेकायदेशीर जमाव. एक 5 लोकांच्या वयर आयल्यार तो अनलॉफुल असेंब्ली जाता, अनलॉफुल असेंब्ली. आनी हांगा जेन्ना तो PSI आशिल्लो, PSIन इमिजिएट सो मोठो थंय FIR रजिस्टर करपाक आशिल्लो. पूण हे सरकार पुरस्कृत आशिल्ल्यान हेय ऑफिसर भितात. सो सरकारान हाजेर विचार करपाचो की लोकांक सांगपाची गरज आयला की आमी हे पुरस्कृत करता म्हणून. ही अशी झुंडशाही म्हणजे डेमोक्रेसीचे म्हणजे लोकशाही दवरपूच ना, दुसऱ्याचो विचार आयकूनच घेवप ना. आपूण सांगतेच खरें, इतिहासाची मोडतोड करती बरी आहा. तूं इतिहासाची मोडतोड करतरी सुद्दां जर दुसरो आपल्याली बाजू मांडटा तर ती आयकून घेवपाची हें उरपा जाय. लोकशाही ते सांगता न्ही, विरोधी पक्ष उडता, बाकीचे उडता, नाल्यार हें नाशिल्लें. ही हुकुमशाहीक चलता आनी हें सरकार हें गोंयाक राजते कडेन व्हरता. म्हाका अशें दिसपाक लागला गोंय ह्या सरकारान खंय व्हरून दवरला काय. व्यासू वयस्कर मनीस ही एक बाजू जालीच, पूण कोणाच्याय बाबतींत
जर कोणी जर विचार म्हणटा त्या विचारांक तूं विचारान उत्तर दी. तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताची खंडन कर, तूं लेख बरोवन ताची खंडन कर, तूं बाकीचे पूण अशी येवन धागड दिवंक घालो ही बेबंदशाहीची लक्षणां. सरकार चलना, ही बेबंदशाही चलता गोंय. वता थंय त्या लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती सामकी फेल जाला की सरकारान हो खरें म्हळ्यार रोखडो इश्यू घेवपाक आशिल्लो. एक तेंपाचो एक आमदार मडगांवचो आमदार एक्स आमदार मडगांवचो एक विचारवंत आनी हाजी जर अशी परिस्थिती जाता तर सर्वसामान्य मनशाची कितें परिस्थिती उरतली. सर्वसामान्य मनशाक कांय हें करपाक मेळचना. सो कोणी एक येताले उपटसूंग येतले आनीक मस्ती करतले आनी वतले फ्री जातले हें जावंक शकना. आनी जर सरकार जर हाजेर रिएक्ट जायना तर म्हाज्या विधानाक बळकट येता की हें सरकार पुरस्कृत करतलें. अरे एक वटेन कोसंबी विचार महोत्सव चलता कळ्ळें गव्हर्मेंट करता, दुसरे वटेन स्वतंत्र विचार मांडपी लोकांक अशी झुंडशाही जाता, सरकार कांयच एक्शन घेना. बरोबर म्हातारी मेल्याचें दुख्ख नाही म्हणटा अशें काळ सोकावतो ही बरी गजाल न्ही. कित्याक तुमकां पटना जाल्यार तुमी वादाचें हें करा मरे, निराकरण करा. रातीन येवप बी चुकता. हय सामकें सामकें. तो 80-85 वर्सांचो जाणटेलो ताका घरा येवन तुमी अशे गाळयो मारता. शिवाजीने शिकयला. हाचो एक व्हिडिओ करता आनी ह्या व्हिडिओंतल्यान आमकां फूल सपोर्ट उदय बाब बेंब्रेक दिवपाक लागलो. जे काल राती कितें जालां 28 तारखेर फेब्रुवारीचे 2025 हें चुकीचें. एकला हांव निश्चित माता जे काल कितें जालें तेजेर तेगे घरा कडेन रातीचे थोडे एक दलाचे मनीस वचून तेका धमकी दिवपा सारकें काम केलां. आनी जायत लोकांनी लायव्ह चोयलां, व्हिडिओंतल्यानी चोयलां, केसो लँग्वेज तो तेका यूज करता. हांव इतलें सांगूंक सोदितां जरी तर त्याच मनशान सांज जे आर्यालांक 18 तारखेर एक स्टेटमेंट केल्लो आपल्यालो आमी कायद्याक मान दिताय म्हणून. कायद्याक मान दिताय जाल्यार राती उदय बाब बेंब्रे बरे तुगे कायदो खंय गेलो. तेका सगळोट गोंयचे लोक मान दिता. गोंयचे पासत ते स्वता रावलो मनीस, झुजो रावलो मनीस आनी तेगे घराक वचून तुमी तेका हेसो उतरांनी उलयताय. तेका तेगे वर्सांची माश्पी तुमी हें दवरूं ना, तेका रेस्पेद म्हणटाय तो ना. उदय बाब बेंब्रे आख्खे गोंयचे लोक मान दिता आनी ओपिनियन पोल तर केलो उदय बाब बेंब्रे बरे आनी आमगे गोंयचे सीएमा बरे. म्हाका सदां उदय बाबाक सुबेज पटली वोट. तूं तुगे व्हिडिओ म्हणटा सीएमाक तूं थिंग टार्गेट करता अशें म्हूण सीएमाक पॉलिटिक्स हाडा. अरे हे कामा लागून पॉलिटिक्साक कितें आहा. तुमी सेम केलां फातोर्डा कार्दवाल जाता म्हणटाय थिंग नाचोंस सरकार कार्दवाल कोना खूंयच खुंयच्या खूंय कोना काय. आनी जरी तर तुका तेका विचारूंक जाय आसलोलें खुंयचे दला मनीस गेल्ले तेंगा तुमकां दीस आसना रातीच्याचे वचून तेगे घरा कडेन हें करूं आनी रातीर करपा सारको काल करूं जाय जाल्यार आयज दीस आसलोलो 1 तारीख मार्चा आसलोली वचोन तेका विचारपाक. हांव इतलें सांगूंक सोदितां फातोर्डाचो PI येयल्लो थिंगा तेकाय सांगूंक सोदितां बाबा हे तुगे हितू जाता पुलीस स्टेशना अंडर जाल्यार तेजेरी कारवाय जाची. राती येवन सुसेग पेडे करप ना. हाल त्या कोणाक कितें हाल समज तें कितें जाल्लें राती कितें जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार आसलोलो. हांव इतलें सांगतां हे हिंदू म्हणटाय बडे हिंदुआंतल्यान हिंदुआंक कित्याक टार्गेट कोताय. गांवांक आनी गोंयांक सुसेग जायो आनी हे सीएमान चोयचें सुसेग कोण पाड घातलो गोंयचो आनी गांवचो. उदय बाबान आपल्यागेलें योगदान हे गोंयचे पासत दिलो आहा तेका रेस्पेद मान आहा. तो मनीस म्हणटा तेका शिवाजी महाराजाचें नांव घेवपाक ना. हे व्हिडिओ सगळें दिसती पडटा. हांव खंयच्या घोड सांगना कोण रे सांगोक कोणा नांव घेचें आनी कोणा नांव घेचें न्हू तें. तूं कोणा नांव घेवपा जाय घेयाय पूण कोणाक डॉमिनेट कोणा काय नांव घेयनाक म्हूण. कार्दवाला नाचोंक म्हूण सांगपाक तुमी कोण न्हू. जाय तेका जाय सगळें फ्रिडम दिलो हांव संविधाना हितून. हांव सजमतां गोंयची शांती सांबाळटा जाल्यार सीएमान पावल घालपाक गरज आहा आनी हेसो मनशांक कितें निकात तें दाखोवपाक गरज आहा. तशेंच फातोर्डाचो PI थिंग पावन सरलो. हांव फातोर्डा PI आहा तेका सांगूंक सोदितां तुगे हितून एरिया मदें सुसेग राखून दवरपाचें काम तुगेलें. हांव इतलें मागतां ही शांती सांबाळटा जाल्यार पुलिसी कडेन चड काम आहा.
देव बरें करूं. फोन हॅक जाल्ल्या कारणान म्हाका आयडिया ना एक्झॅक्टली उदय बाब कितें उलयला ते, पण आजच म्हाका हो व्हिडिओ यांचो पळोवपाक मेळ्ळो, जे बजरंग दलाचे जे कोण आसा लोक ते हांगा येवन रातचे बोवाळ घालून गेले. म्हाका कितें हासी बजरंग दलाचे जे कांय तितून तोंडां आसात ती म्हजी वळखीची आमचे संपर्कांत आशिल्ले लोक, ते एकच कितें आहा, हे डेमोक्रेटीक राष्ट्रान आनी राज्यान ओपिनियन व्यक्त करपाचो आमचो अधिकार आसा. सो हे गोंयकारपणा खातीर जें कितें जाता ते गोंयकारपणाचेर एक हल्लो जातलो. आतां ह्या भाशेन जर वागले जाल्यार कायद्यान कितें बसता ते तुमी करा. कायद्याचे भायर कोणाच्या घरान रातचे येवप, दीस इज सेंडिंग अ रॉंग सिग्नल, टोटली रॉंग सिग्नल. म्हजी एकच मागणी, हे जे कोण कार्यकर्ते आसा बजरंग दलाचे बी कोण आसा ताणें चिंतपाक जाय. तुमी यंग भुरगे, तुमकां फुडार आसा, बेश्टेच कोणाच्या घरा वचून बोवाळ घालप हें तुमकांय सोबना, गोंयकारपणाक सोबना. सो हें तुमी इतलेंच चिंतचें, हे म्हजो संदेश सांगता. कितें पयलें म्हणल्यार हो इन्सिडंट जाला म्हज्या मतदारसंघात, ताजें हांव खंडन करतां. एक इतल्या खातीर कित्याक उदय भेंब्रो म्हणटा एक एक्स आमदार, एक रिस्पेक्टेबल मनीस, एक स्टेट्समॅन, गोंयचे समाजान सगळ्या समाजाचे लोक ताका मानतात. तो हिस्टोरियन, जें कितें बरयता आनी तें कितें उलयता तें फॅक्ट्साचेर उलयता. सो जो कोण ताजेर मानता की तो उलयता तें सारकें न्ही, ताणें ताजे बरोबर युक्तिवाद करचो. ही दादागिरी रातची करप एक सिनियर सिटीजनाच्या घरा आपले पॉलिटिकल प्रेशर वापरून हें चूक. आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी गोंयचे जनते कडेन मागता की गोंय म्हणटा गोंय आसपाक जाय. गोंय म्हणटा ते युपी, बिहार ना आनी खंय जावंक शकना. हांगाचे विचारवंत लोक आहा, हांकां रायट आसा विचार आपले कितें आहा तें उलोवपाक आनी बरोवपाक. आनी आमी तांचे जर खंडन करता जाल्यार आमी आमचे कडेन फॅक्ट्स घेवन उलोवंक जाय. कोणाच्या घरा रातचें वचप हें सारकें जायना. म्हज्या मतदारसंघान हें सारकें जायना. म्हाका दिसता हें असलें करूंक जायना. ताका ओपन डिबेटीक आपोवपाचो कोणें आनी ताजेर डिबेट जावची. म्हाका खात्री आसा की उदय भेंब्रो हो एक लिबरल थिंकर जो उलोवंक शकता आनी जो कसलेंय क्रिटिसिजम आपल्या अगेन्स्ट आसा तें ही वील टेक इट इन हिज स्ट्राइड एंड सी टू इट दॅट ही वील डिसएब्यूज एवरीथिंग दॅट इज देयर विदीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कितें सांगता ताजेर तो उत्तर दिवपाक ताची तयारी आसतली. अशें रातची येवन दादागिरी करप म्हळ्यार गोंय हेज बिकम अ बनाना रिपब्लीक. हाजे पयलीं अशें म्हणटात की हेंच ऑर्गनायझेशन जें काल आयिल्लें तांचे प्रेशराचेर एक सिनियर पुलीस ऑफिसराचो ट्रान्सफर जालो असो एक रुमर आहा, एक पेपरांनी आयिल्लें आहा. अशें जेन्ना जाता तेन्ना नवे पुलीस ऑफिसर हांगा एक्ट करपाक फाटीं फुडें येतले. अशें जाता तेन्ना जनतेन भायर सरप, सिटीजनांनी भायर सरप काय कितें हो विचार येता. आनी आमी लायक मायंडेड सिटीजन्स मेळून हाजेर एक कितें तरी ठाम निर्णय घेतला. हें गोंय म्हणटा तें गोंय उरपाक जाय. हांवें म्हणिल्लें आहा की ह्या वर्सान आमचें रिजोल्युशन आसपाक जाय टू मेक गोवा अगेन. So that is why we have to make Goa again, where thinkers can be given the freedom to think and to speak, and we should be able to disabuse or challenge them with our thoughts, with our mind, not with dadagiri. फ्रीडम आता गोंय म्हणटा तें उत्तर प्रदेश करपाक सोदतात की जंय मनीस तांचे आयडियोलॉजीचो ना ताका बॉडी हार्म करप, ताजे फिजिकल एटॅक करप, हें जे एक नवें कल्चर जें येवपाक लागलां विच इज द इंडियनायझेशन ऑफ गोवा, हें वायट जाल्लें आहा. शिवाजी महाराजाक आमी मानतात, आमी शिवाजी महाराजांचे आदेशाचेर जें देवूळ बांदिल्लें सप्तकोटेश्वर, हें हांव मंत्री आसतना हांवें तें देवूळ पुनर्स्थापीत केलें. तें कोणें करूं ना, बीजेपीन कोणें करूं ना. हें बांदतात रस्त्याचेर पुतळे. आमी बांदलां तें आनी म्हणजे कितें केलां तें सारकें लिगल केल्लें आहा आनी थंय सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन केल्लें आहा. शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक असो म्हळ्यार एक वॉरियर किंग जो सगळ्या धर्माक आनी सगळ्या लोकांक न्याय दिवंक शकतालो. हें कितें हें एक सायडीनूच कोण उलयता ताजेर एटॅक करप म्हणजे हें सोंपता. आनी हे मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आय एम मेकिंग अ कॉल टू हीम. हें सगळें ऑल फिंगर्स आर पॉयंटींग एट हीम की तो हें प्रोटेक्शन दिता आनी ताजे खातीर हें जाता. हें ताणें करचें न्ही. आनी ताणें येवन पयलीं उदय बाबाक मेळूंक जाय आशिल्लें. एक सिनियर मनीस, एक एक्स MLA, एक थिंकर, आनी ताका जर हें जाता जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जावंक शकता. कोण उलयतलो गोंयांत? उलोवपाचेंच बंद करताले सगळें. सो हो भंय घेवन गोंयांत असलें गोंय जर प्रमोद सावंत चलोवंक सोदता जाल्यार तें गोंय न्ही. आनी आमकां गोंय म्हणटा तें गोंय जाय. For me, is my friend. But Uday Bab is a senior citizen.
Uday Bab is an ex-MLA. Uday Bab is a writer, is a poet. He writes articles. More important, Uday Bab is also a historian. You see, here the issue is not Chhatrapati Shivaji. He was a great leader of this country. But anybody who has got respect for discussions, debates, should understand and respect. They should respect, and we should know this is not our culture. It's not a culture of words. We like to talk, discuss, debate, and but this what has happened for a senior citizen, for an ex-legislator, for a politician, for a writer, for a poet, and for a historian is unfortunate. It doesn't fit in our Goan society. पहिले स्वतेर हांव तर सतत म्हणा हांवें रिसंटली तेजी एक अशीच इंटरव्यू कशी केल्ली. ही हॅज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ही हॅज द फ्रीडम टू पुट हीज व्ह्यूज फॉरवर्ड. आय मे नॉट एग्री. हांवें इंटरव्यू केला तेन्ना थोड्यो गोष्टी अश्यो आसल्यो विच आय डीड नॉट एग्री विथ हिम, बट दॅट डीड नॉट गिव मी द रायट टू जस्ट कम एंड लायक थ्रेटन टायप टोटल. तशें अलॉट ना न्ही. So I may not agree with lot of views of Uday Bab Bemre, however big stalwart he may be, but there are certain grey areas I may not agree. But even though I may disagree with his views, but I agree to stand by him for supporting his right to give his views. Now they may be good, bad, ugly. That depends upon कोण खंयच्या एंगलांसान पळयता तो. नंबर वन. नंबर टू, कन्सिडरिंग दॅट ही इज सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी, कन्सिडरिंग की तो बाबा एक सेलिब्रिटी असो इन मेनी फिल्ड्स, पॉलिटिकली जावं, सोशली जावं, हिस्टॉरिकली खंयचेय एज अ लिडर, जाल्यार दॅट वॉज नॉट द टायम टू कम टू अ सिनियर सिटीजन्स हाऊस. नंबर फोर म्हणजे तुका एक कितें क्लॅरिफिकेशन करूंक जाय जाल्यार तुका असली गँग नाका न्ही. हे कितें शोले पिक्चर हे व्हडले गँग आयले आनी तेजेर भिरांत घातली. आनी दीस मे नॉट बी टू थ्रेटन ऑर इंटिमिडेट उदय बाब भेमराव. दीस मे बी ऑल्सो अ टेक्निक टू सेंड अ मेसेज इन फ्युचर टू पीपल दॅट यू डोंट गिव युअर व्ह्यूज विच आर कॉन्ट्ररी टू त्या लिडर्स. आमी कितें सांगता तो व्यू दी अशें कितें तरी तो थंय एक इम्प्रेशन करून दवरूंक सोदतालो. सो दॅट कूड बी वन बिगिनींग. अँड लास्ट अँड फायनल म्हटल्यार दोग तीग जाण एक रेप्रेझेंटेटिव्ह यार. यू हॅव अ डिफरन्सीस विथ हिम. ओपिनियन कितें? पळय, म्हाका आयजूच धांक हांव मोबायलार एक व्हिडिओ ओपन जालो आनी जेन्ना पळयलें म्हाका खुबसो हुस्को जालो, लूक जाली आनी इमिजिएटली हांव खबर घेवपाक आयलो. कित्याक आमी एडवोकेट दोतोर उदय भेंब्रे खूब मानता. कित्याक रायट फ्रॉम ताजे कॉन्ट्रिब्युशन फॉर गोवा फ्रॉम ओपिनियन पोल टायम टू कितलेचशे ज्युडिशियल बिलांचेर पासून ताणें मूव केला. आयज बॉम्बे हायकोर्ट जो गोंया आसा ताजेर ताणें खूब हें केला. स्टेटहूड टायम जेन्ना युनियन टेरिटरी टू स्टेटहूड जाताना. आनी प्लस ताजें म्हाका दिसता ही इज एन एन्सायक्लोपिडिया ऑफ गोवाज हिस्ट्री. खूब भितरल्यान सान ताका आमी एक रेस्पेद आसा. सो ताची खबर घेवपाक आयिल्ले आमी. हांव आदी खूब फावट आयला जेन्ना आमी कितें मुवमेंट करताले जाल्यार ताचे कडचो एडवायस घेवपाक. हांव जाणो स्टुडंट आशिल्लो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान तेन्ना ते आसताले कोंकणीच्या टायमार कॉल दिताले आनी आमी आझाद मैदानार येताले. दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. सो असले वडील जे आसा आमचे गोंयचे इतले ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसा इवन एज MLA जाल्यार त्या खातीर आमकां एक हुस्को जावन आमी आयिल्ले. तेजेर कितें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें अशें दिसना तुमकां की पुलिसी? पळय, आमचें गोंय आख्खें जगभर कितें म्हूण मानतात एज अ व्हेरी फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, टॉलरंट सोसायटी. आयज कितें जालां? वेर हॅज दॅट टॉलरन्स गॉन? एक मनीस आपणाचें एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपणाचें दिता
आनी ताजेर आमी विरोध करपाक येता. सो हे आमच्या गोंयांत जावंक उपकारना, हे आमी विरोध करतले. आयज तुका कितें जाय, आम जनतेक कितें जाय, दे हॅव टू एक्सप्रेस. So this is an attack on expression, freedom of expression. This is our constitution आमकां allow करता न्ही, आमच्या संविधानान बरयल्लें आसा. This is not done. हे आमचें गोंय न्ही, आमचें गोंय म्हळ्यार टॉलरंट. हय, हेंच जाता न्ही. हे आमच्या जो मुख्यमंत्री आसा ताणें सांगपाचें, इज अ होम मिनिस्टर. इज दीस द गोवा वॉट वी वॉन्ट? Is this the Goa what we are planning on keeping for a future generation? लेगसी कितें आमची? काय बरी गोंयची लेगसी आसा आमची. हे जे चल्लां तें ना. आनी ताजें कॉन्ट्रिब्युशन, ताजी इदात पळयात. त्या इदादीर ताका अशें हें करून येता. इज नॉट डन. आयज म्हाका फाल्यां तुका वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स, दीज आर सिग्नल्स हाव गोवा इज मुव्हिंग टुवर्ड्स, विच वी शुड नॉट अलाव. बेसिकली एक समजता जाय की सपोज कोण ओपिनियन आपले व्यक्त करता, कोणा मानना ते, जाल्यार येवन डिस्कस करपा जाता न्ही भितर. आनी प्लस तो ऑफर करतालो उदय बाब की भितर येवन बसा ऑर नेक्स्ट डे सकाळी या, दिसाचे या, पूण ते आयकुपाक रेडी नासले. आनी इतले सिनियर मनीस ताका हे भाशेन एक मॉब हें करून रातचे वेळार हें जाल्यार हें सारकें न्ही. हें आमकां हें जायना. पळय हिस्ट्री आमी तितली जाणकार न्ही हिस्ट्रींतल्यान. सो हिस्ट्री कितें आसा ते जाणकार आसा, ते आमी चड वाचिल्लें आसा. इवन इनस्पायट ऑफ दॅट सपोज कोणाकूय तें रॉंग दिसता सांगलें जाल्यार आपयता तो डिस्कस करया म्हूण. पूण तें तुमी रेडी ना म्हळ्यार हाजेर एक दुसरो हेतू हेस दाखोवन दिता न्ही. समजलें? हांव इनफॅक्ट एक वाला एटलिस्ट ही फेस देम व्हेरी नायसली आनी पोलायटली सांगपा म्हळ्यार. सो त्या एजीचेर इतले कंपोज जावन ताणें तांकां एब्यूजूय करूना सांगपा म्हळ्यार. आनी एक नॅचरल टेंडन्सी आसा नॉर्मली हे भाशेन घराक कोण येयले जाल्यार एब्यूज करपा वापस. पूण तेणी ते सामकें कंपोज मॅनरान तांकां हें केलें, उलोवप केलें ताजे बरें. समजलें? पूण हांव मागता की हे भाशेन हें करप ना, कोणाकूय बी ह्युमिलेट करप ना. सो वीच एटलिस्ट आमच्या मना तरी लागना.